विश्व कोंकणी वाहिनीचे सकड आमगेले मोगाचे वीक्षकांक नमस्कार करता. हांव चेतना नायक. आजी आमगेल संगात आरोग्य रक्षा ह्या संदर्शना कार्यक्रमांतू कन्सल्टंट अंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ आर्थोस्कोपी अंड स्पोर्ट्स मेडिसिन FNB फ्याकल्टी जावनु तेजस्विनी आस्पत्रेंतू प्रॅक्टिस करता. 4,500 चड सर्जरीज कोणू नाव केलेले डॉक्टर सुमंत नायक माम. डॉक्टर सुमंत नायक माम नमस्कार. आयचे आरोग्य रक्षा कार्यक्रमाक प्रीतीचे स्वागत करता. आता आमगेल वीक्षकांक डॉक्टर सुमंत नायक माम हांगेल एक सान वळख कोण दिवच्याक हांव इच पावता. डॉक्टर सुमंत नायक हांनी कोड्यालचे AJ इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स हांगा MBBS आणि MS इन ऑर्थोपेडिक्स पूर्ण करता ती. हांनी पुरा केलो म्हळ्यार जॉइंट्स आर्थोस्कोपींतू परिणिती आशिल्ले अनुभवी डॉक्टर जावन आसात. ಬೋಧನೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ನೈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಂತೂ ಸಕ್ರಿಯ ಜಾನು ಭಾಗಗೆತ್ತಸತಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಸ್ಕೋಪಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಥೋಸ್ಕೋಪಿ, ನೀ ಸರ್ಜರಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಸಿಲೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೈ ಹಂಗೆಲ್ ಜಾವನಸ್. आता ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆನರಾ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯಾಂತೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವನೆ ಸೇವೆ करता असती. इंडिया अंतू फेलोशिप आणि जिनेवा स्वित्झर्लंड अंतू नी एल्बो आणि शोल्डर संबंधी ऑर्थोस्कोपींतू फेलोशिप काही भाजन जल्यंती. संशोधनकर्ताचे अनुभवी शस्त्रचिकित्सक आर्थोस्कोपी विभागांतू 50 चड राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय शिक्षणाचे भाषण, चर्चे, प्रमुख कार्यागाराकೈ प्रमुख आह्वानित वैद्य डॉक्टर सुमंत नायक माम जावन आसात. डॉक्टर माम परतून ह्या आरोग्य रक्षा कार्यक्रमाक स्वागत करता. डॉक्टर माम आता तुम्ही तेजस्विनी आस्पत्रेंतू आर्थोस्कोपी आणि स्पोर्ट्स मेडिसिन हेड जावन आसात. आणि आर्थोस्कोपी आणि स्पोर्ट्स मेडिसिन म्हळ्यार कसं नाही. आता आर्थ्रोस्कोपी आणि स्पोर्ट्स मेडिसिन म्हळ्यार ऑर्थोपेडिक्स ಅಂತ एक स्पेशालिटी ब्रांच. आता आर्थ्रो आणि स्कोपी. आता आर्थ्रो म्हळ्यार जॉइंट खंयचे जॉइंट बॉडीचे. स्कोपी म्हळ्यार कॅमेरा. तशी जॉइंटा भितरी कॅमेरा घालून ऑपरेशन करचे एक विधान. तशी आम्ही आर्थ्रोस्कोपी म्हणतात. तशी आता स्पोर्ट्स मेडिसिनाचे हेड जावन आसात. स्पोर्ट्स मेडिसिन म्हळ्यार स्पोर्ट्स संबंधी मात्र पळयतात की तुम्ही आणि विंगड सामान्य जनाक तुम्ही शुश्रूष करचे. पण स्पोर्ट्स मेडिसिन म्हळ्यार स्पोर्ट्स जनाक मात्र म्हणून आम्ही मेनली आम्ही लिगमेंट प्रमाण पळोवच. आता जनरल पॉप्युलेशनाकय ते लिगमेंट इंजुरीज असतात. तशी स्पोर्ट्स मेडिसिन म्हळ्यार स्पोर्ट्स जना मात्र पळोवच म्हणून नाही. जनरल पॉप्युलेशनतूय ह्या प्रॉब्लेम असतात तांकांय आम्ही ट्रीट करतात. आता असले स्पोर्ट्स संबंधी असताना ताका वखद म्हळ्यार मेडिसिन दिवनूच क्युअर करू शकता की विंगड आता फिजिओथेरपी करता ती सर्जरीज असता खंयचे एक विधान सूक्त जावन आसता. ताजे खातीरच आनी एक स्पोर्ट्स मेडिसिन म्हणून नाव दिला. स्पोर्ट्स सर्जरी म्हणून सांगूं येता आशिल्लें आर्थ्रोस्कोपी आणि स्पोर्ट्स सर्जरी म्हणून. बट स्पोर्ट्स मेडिसिन म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आमी सर्जरी म्हणून मात्र नाही. पूरा पेशंट्स पूरा लिगमेंटाक सर्जरी मात्र म्हणून सोल्युशन नाही. आता मेडिसिन म्हणून नाव कसं दिला म्हळ्यार तांतू मेंटल कोऑर्डिनेशन, फिजिओथेरपी मागीर न्यूट्रिशन अलॉंग विथ ಸ್ವಲ್ಪ लिगमेंटाक सर्जरी जावका. ಸ್ವಲ್ಪ लिगमेंट जो जॉइंट्स इश्यूक आमी फर्स्ट फिजिओथेरपी ट्रायल करतात. मागीर आता फिजिओथेरपींतूय आता गुण जायना जाल्यार मागीर सर्जरी विशयी आमी तांगेलो उलयतात. आता ಕೆಲವು ಜನ ಮತ असता ಅಕ್ಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಮಾತ್ರ म्हणून आता आमका कलिता यायला फिजिओथेरपी ಮೂಲಕ ಶುರುವೇರ್ म्हळ्यार क्युअर करू ಕೆಲವು हंतू आम्ही करूया. वय आता लिगमेंट अंतूच एक पूरा लिगमेंट सर्जरी जावका म्हणून ना. एक लिगमेंट अर्ध जाव कट जाल्यार त्यास फिजिओथेरपी म्हळ्यार गुण जावचे न्ही हील जावचे म्हणून नाही. 50% आशिल्ले मसालाक आमी ट्रेन करचे ते फ्युचरांत इंजुरी जायना अशी पळोवचे. तशी आता लिगामेंट जॉइंट्स म्हणतात ह्या दोन्हीचे व्यत्यास कसा नाही. आता जॉइंट्स म्हळ्यार खंयचे दोन्ही जो तीन बोन आता पळय हातांतू भुजा म्हणतात शोल्डर या एल्बो या रिस्ट तशी हाक्का जॉइंट्स जो हंतू पायांचे आमकां हिप नी आणि अँकल या मेन जॉइंट्स. आता लिगमेंट्स म्हळ्यार कसं म्हळ्यार या जॉइंट्स दोन्ही जो तीन बोनाक ओट्टू दवरचे ताका लिगमेंट्स म्हणतात. आणि आता केलो म्हळ्यार जॉइंट्स म्हणतात आम्ही त्या जॉइंट्स इंजुरी जातना
प्रथम चिकित्सा जाऊन आम्ही कसं करूयात शुरुबेरी येतात जण आता खेळताना पाय ट्विस्ट जाल्ल्या हं. जो नॉर्मल जण स्टेप्स दुखून देऊनताना पाय ट्विस्ट जाल्ल्या हं. म्हणून आता तेन्ना इमिडिएट कसं करूयात म्हळ्यार त्या पाया वयरी आमी भार घालचेनाच म्हळ्यार त्या पाया वयर वेट दिवन वापस चमकुचेनाच इमिडिएट जावन मागीर त्या स्वेलिंग चड जाता पडटनाची स्वेलिंग चड जायना फ्रॅक्चर जाल्यार पडटनाची स्वेलिंग चड जावचो चान्स आसा हां. लिगमेंटांतू ಸ್ವಲ್ಪ टाइम नंतर त्या स्वेलिंग चड जाता तेन्ना आमी कसं करता म्हळ्यार आतां कुल्ली दुखून चलचे राईस थेरपी म्हणून आसता राईस RICE म्हणून आतां नवे नवे आयला लव आनी पीस पुरो म्हणून बट कुल्ली दुखून एक राईस थेरपी म्हणून आसा राईस म्हळ्यार रेस्ट RICE आर म्हळ्यार रेस्ट घेवचे आई म्हळ्यार आईस मागीर सी म्हळ्यार कंप्रेशन म्हळ्यार एक अंगल्यांत न्ही एक आमगेले क्रेप बँडेज जो म्हणटात तांत आमी बांदचे एक टाईट मस्त टाईट न्ही ಸ್ವಲ್ಪ टाईट जावन एक कंप्रेशन दिवचे मागीर एलिवेशन म्हळ्यार एक खंयचे एक उश्शे वयल्यान पाय दवरून आमी एलिवेशन दिवचे आतां हातांत कशें म्हळ्यार नॉर्मल जावन हार्टा वयरी आमी हात दवरून रावचे आतां हाताक इंजुरी जाल्यार एलिवेशन म्हणटात इमिडिएटली आमी कशें म्हळ्यार हात अशें दवरताचे ते कशें म्हळ्यार ते ब्लड फ्लो रगत त्या जॉयंटा दुखून वापस हार्टाक उगी वचचो म्हणून सो ह्या राईस थेरपी इमिडिएट जावन आमकां केल्यार डेफिनेटली त्या दुखी आनी स्वेलिंग उणें आसता आनी नेक्स्ट इमिडिएट जावन वचून डॉक्टर दाखयल्यार लायक आतां कसं जाता म्हळ्यार डॉक्टर चमकल्यार हें करता तें करताचे म्हूण न्ही म्हळ्यार डॉक्टर चमकल्यार सर्जरी सांगताची तशें पुरो म्हूण न्ही पूरक लिगमेंटाक सर्जरी आवश्यकता ना आमी ते एसेस करून आमी पळोवन री इंजुरी जायना अशी ताका करेक्ट ट्रीटमेंट आमी सांगिल्लें म्हणके एक बेल्ट जो फिजिओथेरपी आतां फिजिओथेरपी आमी ते इमिडिएटली करचे न्ही आतां ಸ್ವಲ್ಪ जन आसताची आतां पळोवन नेक्स्ट दिवस येवन फिजिओथेरपी करताची तशें न्ही त्या त्या पेन स्वेलिंग उणी जाता तरी फिजिओथेरपी कोरता त्या दुखी पुरो आसतना फिजिओथेरपी केल्यार आनीकय दुखी ಸ್ವಲ್ಪ चड जाता तशें आणि जॉइंट्स गट्टी जावपाक जाल्यार कॅल्शियम विटामिन D3 असं लायक सप्लिमेंटरी घेवचे दोकोन गट्टी जाता म्हणून सांगून म्हणतात हे सत्य कितले सहाय जाता म्हळ्यार आतां हेल्थ म्हळ्यार एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट म्हणटात ते कसं लायक म्हळ्यार एक आमकां 50 जो 60 इयर्स जाता आनी येवन म्हाका जॉयंट गट्टी जावका म्हळ्यार जायना ते इन्वेस्टमेंट म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आमी 20 इयर्स 30 इयर्स दुखून त्या जॉयंटा वयर ಸ್ವಲ್ಪ लोड पडका ते ऑर्थोपेडिक्सान एक उल्फ लॉ म्हणून आसा ते कसं म्हळ्यार आतां आमी एक जॉयंटा वयरी स्ट्रेस दिल्यार मात्र ते डेव्हलप जाता कितले स्ट्रेस दिता तितले डेव्हलप जाता तशीच आतां आमी 30 इयर्सांतू आमी एक्सरसाइज ಸ್ವಲ್ಪ लेवल ऑफ वेट ट्रेनिंग करका म्हणटाची कसं लायक म्हळ्यार तेन्ना मसल लायक डेव्हलप जाता 30 इयर्सा नंतर त्या सार्कोपिनिया म्हणून आसा मसल लॉस जावचे 30 इयर्स नंतर एवरी डेकेड म्हळ्यार एवरी 10 वर्सांचो ऑलमोस्ट 8% आमगेले मसल लॉस जाता तशी तांणी एक 50 इयर्स येवन पावतना ते मसल लॉस जाता ताजे खातीर फस्टाक आतां इमिडिएट जावन 50-60 इयर्सांत आमी येवन जातरी कॅल्शियम ಸ್ವಲ್ಪ हेल्प करूं जाता कॅल्शियम जो विटामीन आमी सप्लिमेंट्स दिवन बट फुडेंच्या म्हणके आमी स्ट्रॉंग जाय म्हळ्यार आमकां जायना आनी खंयचे बोन आतां कॅल्शियम डेपॉझिट म्हणटात बोनांत मेन अशें कॅल्शियम डेपॉझिट 20 इयर्सांतूची आमगेले कितले डेपॉझिट जावका तितले मेजॉरिटी ऑफ कॅल्शियम बोनांतू डेपॉझिट जाता ताजे नंतर मस्त डेपॉझिट जायना तशी म्हणटाची 20 and 30 इयर्स एजांत आमी हेल्थ जॉयंटा वयरी जो आमगेले बॉडी वयर कितले इन्वेस्ट करताची तितले आमकां फ्युचरांतू लायक आतां 30 इयर्स 40 इयर्स नंतर कसं जाता म्हळ्यार आमी एक्टिविटीज चड आसना कसलेय रिजन निमती 50-60 इयर्सांतू ऑस्टिओपोरोसिस म्हणून आयकला त्या कसं लायक म्हळ्यार आमगेले बोन भितरी टोळ्ळो जावन आसता म्हळ्यार आतां हनी बी पळयला न्हय गूड तांत कसं आसता म्हळ्यार आतां मदें गॅप आसता तशीच आमगेले बोन मदें गॅप आसता
त्या ऑस्टिओपोरोसिस आमी सायलेंट डिसीज म्हणटाची. इताक म्हळ्यार फ्रॅक्चर जावची ते आमकां कळना ऑस्टिओपोरोसिस आसा म्हणून. म्हळ्यार ऑस्टिओपोरोसिस फ्रॅक्चर्स कसं म्हळ्यार आतां आमी फाटी बँड आणतो तांतू फ्रॅक्चर जाता. जस्ट कशें म्हळ्यार एक पण आमकां येताची बस तांतू हंप जाल्ले आमी आपस बेसतना फाटी दोकी सूर जाल्ले म्हणून त्या एक म्हळ्यार राबिले हायटांत कोण मागीर आमगेले रिस्ट फ्रॅक्चर जाल्ले पुरो म्हणून सांगताची. हें पुरो मेनली ऑस्टिओपोरोसिस म्हणटाची ताजे फ्रॅक्चर्स. ಏನ್ ಅಶಿ ಅಮ್ಮಿ ಕಸನೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಜಾನ್ ಕೊರೇತ ಏನಷ್ಟೇ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಕೊರಕು ಜಾಯ್ನ करू जायना. मेन कशें म्हळ्यार आमी चमकतन पुरो फ्रॅक्चर स्लिप जायना अशी पळोवचे एक पार्ट. बट सेकंड पार्ट कशें म्हळ्यार आतां मेनोपॉज म्हणटाची फिमेल्सांत. ताजे नंतर मेनोपॉजा नंतर ऑस्टिओपोरोसिस जाता. पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टिओपोरोसिस म्हणून त्या तांणी रेग्युलर जावन कॅल्शियम रिलेटेड जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी म्हणटाची त्या घेवका. त्या घेतना आमी एवॉयड करू जाता म्हणून न्ही, बट कितले जाता तितले आमी ताका ಸ್ವಲ್ಪ एवॉयड करू जाता. तितलेच म्हळ्यार कंप्लीट ಏನ್ ಅಶಿ ಏನಾಕ करू जायना. ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ ತಕ್ಕ ಮೇಳ್ನು ಜೌಚ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊರೇತ. आता आमी पळयतना एकलाकाची सेम प्रॉब्लेम एकलाक एक 70 वर्सां जावचे पुरो, बट सेम इश्यूज आमी 50 जावचे पुरो. त्या कसं लायक म्हळ्यार तांणी 20 इयर्स ओ 30 इयर्सांतू त्या शरीराक लाय करून पळोवन घेतला तशें. आणि आता जॉइंट्स लिगामेंट्स शस्त्रचिकित्सा फुडें काय मस्त विधान डेव्हलप जाल्लेले आसा, वाडोवन व्हरता आसात. तशी ह्या शस्त्रचिकित्सा विधान कशी असता आणि की होल सर्जरी म्हणटात ते कशी करता? आर्थ्रोस्कोपी म्हळ्यार की होल सर्जरीची. आता आर्थ्रो म्हणून सांगितलं म्हणजे जॉइंट, त्या लॅप्रोस्कोपी म्हणून ऐकला न्हू त्या पोट्टांत तू घालचे. आर्थ्रोस्कोपी सेम बट आमी जॉइंट्सांत तू घालचे. ताका आमी की होल जो कॅमेरा सर्जरी म्हणटाची. त्या की होल म्हळ्यार एक पेन्ना सायजान तू कॅमेरा असता त्या आमी जॉइंटा भितर घालून फस्ट करेक्ट जावन पळोवप. पुढे कालान कशें म्हळ्यार पुढे काल न्ही आतेजान सगळ्यान करताची त्या लिगमेंट रिलेटेड. लिगमेंट म्हळ्यार जॉइंटा भितर असचे म्हळ्यार आमी जॉइंट आतां वचचुका. त्या जॉइंट आतां वचचुका म्हणून जाल्यार आमी पुढे फुल ओपन थोडो गाय घालून आमी प्रॉब्लेम आशिल्ली जागो थंय पावचे. कशी नॉर्मल स्किन ताजे वयर मसल ताजे भितरी आमी मेडिकल टर्मान कॅप्सूल प्रमाण म्हणटाचे ताका कट्ट करून आमी जॉइंट आतां वचचे. त्या पुरा कसं जाता म्हळ्यार मेन दुखी स्टिफनेस जॉइंट टाईट कसं म्हळ्यार त्या जॉइंट ओपन केलेलं जेव्हा मसल कट करतना ब्लड चड असता ताजे निमते आमी करेक्ट कसं प्रॉब्लेम म्हणून आमकां कळीच ना. तशी कॅमेरांत कशी म्हळ्यार आतां कॅमेरा साईज 0.5 सेंटीमीटर्स म्हळ्यार 5 mm आसना. मस्त सान पेन घालचे मंक्याच आत्ता एक पंत निडल सुवे साईज आसा त्या वयस. सो त्या घालून जॉइंटा भितरी सान इन्सिशन म्हळ्यार सान गाय घालून जॉइंटा भितर थंय पावन फस्ट MRI कसं आसा तितलेच प्रॉब्लेम न्हय एक्स्ट्रा समी ते आमकां करेक्ट जावन दिसता. मागीर जॉइंटा भितर तितले रगत आसना म्हळ्यार आमी फुल ओपन करतनाच कितले पार्ट आसा तितले सान ओपन करून जॉइंटा भितरी आमी कॅमेरा घालून पळोवचे. थर्ड पुरा विधान आमी आतां कॅमेरांतूची लिगमेंट जावं आमी लिगमेंट पायाच भुजांतू रोटेटर कफ म्हणटाची मेन आमगे हात पुरो वयर करूक त्या वय आमी आतां करू जाता. आणि आता आम्ही माध्यमांत ते पळयलेले आसा तेजस्विनी आस्पत्रेंतू अशें मशीन दक्षिण ಏಷ್ಯಾन्तूची फस्ट स्थान आसा प्रथम स्थान आसा म्हणजे ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ आसा. हे मशीना विशयार सांगेत साऊथ एशियांतू फस्ट त्या मशीन कसं म्हळ्यार आतां हांव सांगिल्लें म्हणके आतां कॅमेरा जॉइंटा भितर घालतना करेक्ट जावन दिसूंक मागीर एक कडेन कॅमेरा त्या 4 कॅमेरे आमकां पावना तेन्ना हे 4K म्हणटाची 4K HD ते कसं जाता म्हळ्यार क्लॅरिटी 4K क्लॅरिटी. त्या 4K क्लॅरिटी कशी व्यत्यास जाता म्हळ्यार ते मसल आमकां करेक्ट जावन दिसता. हे मसल हे प्रॉब्लेम आसा म्हणून आमकां करेक्ट जावन त्या कॅमेरान दिसता. मागीर आनीक एडिशन कसं म्हळ्यार आमी तुका सांगिल्लें म्हणके त्या निडल सायज म्हणटाची
त्या नीडल साईज आम्ही रिस्ट या जॉईंट पुरा आम्ही वचून आता कॅमेरा घालून पळोवत इवन बोट्टाक एक एक पंत आम्ही वचून त्यानंतर कॅमेरा घालून पळोवत म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल बोट्टा साईज सान त्या पेन्ना साईजाचे आम्ही कॅमेरा घालू जायना तेन्ना ह्या निडला साईजा मंके आम्ही कॅमेरा घालून पळोवत ताका ते नॅनोस्कोप म्हणताचे पुढे समेत आशिल्ले नॅनोस्कोप बट आतां कसं जाला म्हळ्यार एक सिस्टम आणतो आम्ही दोन्ही कॅमेरा त्या पेन्ना साईजा कॅमेरा घालत त्या निडला साईजा कॅमेरा घालून ओटूच पळोवत हें कशें आमकां लायक म्हळ्यार फुडेची तेजस्विनींतू ऑलरेडी आमगेल्या 3 सिस्टम आशिल्ले 4K चे बट आतां आमकां ऍक्सिडेंट केसेस पुरा चड येता ऍक्सिडेंट केसेस चड येतना लिगमेंट केन्नाय एक लिगमेंट डॅमेज जाता म्हूण न्हय ह्या ऍक्सिडेंट टायमार आमगेले मंडींतू चारी लिगमेंट डॅमेज जावचे चान्सेस आसता तेन्ना ताका ऑपरेट करता आसतना एक लिगमेंट ऑपरेशन करचें म्हळ्यार एक 20 मिनिट 30 मिनिट पुरो बट त्या चारी लिगमेंट ऑपरेट करचें म्हणटा आमकां टायम मस्त घेता बट एक ऑपरेशन आमकां ह्या टायम एक्सीड करच्याक जायना तेन्ना ह्या कॅमेरा आमकां यूज जाता केन्ना दोन्ही कॅमेरा ओटू घालून आमी पळोवन ಸ್ವಲ್ಪ ओग्गी कोरत तशी आणि आर्थरायटीस म्हणतात ते आर्थरायटीस म्हळ्यार कसं आणि हे येवच्या कारण कसं नाही आर्थरायटीस अंतू 2 टायप आर्थरायटीस आसा एक रुमॅटॉइड आर्थरायटीस ते ब्लड रिलेटेड आणि ते ಸ್ವಲ್ಪ यंग जन जावचे मागीर ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हळ्यार एज रिलेटेड चेंजेस म्हळ्यार प्राय जाता तरी जनाक जावचे आर्थरायटीस म्हळ्यार आतां आर्थरायटीस म्हळ्यार कशें जालें आतां आमगेले जॉयंटांत आतां नी जॉयंट एग्जांपल आमगेले दोन्ही बोन आसता दोन्ही बोना मध्येंतू बुश म्हणटाचे ऍक्च्युली मिनिस्कस ताका दोन मिनिस्कस आसता 2 बुश आसता एक भितरी एक भायरी त्या एज जाता तरी आमकां देवान इतले टायम मोन दिला ताका आमगेल अंतू डिजनरेशन म्हणटाचे डिजनरेशन म्हळ्यार एज रिलेटेड चेंजेस प्राय जाता तरी इतले टायम नंतर एक 45 जावं 50 नंतर त्या मिनिस्कस बुश म्हणल्यार त्या जोरता ते भितरी तेन्ना बुश कट जावन बोन आनी बोन टच जाता त्या बोन आनी बोन टच जावन आमी ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हणटाचे ते नी रिप्लेसमेंट पुरो आयकला न्हय त्या कसल्या करचें म्हळ्यार ग्रेड 4 आर्थरायटीस केन्ना बोन आनी बोन टच जाता जॉयंटांतू बोन आनी बोन केन्ना टच जायना लास्ट स्टेजांतू बोन आनी बोन टच जातना आमी ऑस्टिओआर्थरायटीस ग्रेड 4 म्हणटाचे तेन्ना नी रिप्लेसमेंट तांकां मस्त हेल्प जाता आणि आता प्रत्येक फील्ड पळयला म्हळ्यार तांते IT डॉक्टर्स तांगेल पुरा पळयतना मस्त वेळ तांणी बैसून काम करपा जाता मस्त लोक विंगड विंगड कार्यान ते बसतात जाल्यार तांकां मस्त बॅक पेन फटी दुखी म्हणटात हे प्रत्येकलांक आसता जाल्यार हे येतना कशी आनी कसं एक प्रिव्हेन्शन जावन तांणी करूं येता त्या IT उद्यम म्हणटाचे त्या IT उद्यम म्हूण मात्र न्हय एनी कोणाकय जाता कोणाय जनाक मस्त टायम बेसून काम करचे कंप्युटराचे टायपिंगाचे स्टुडंट्साक मस्त टायम बेसून काम करता तांणी पोस्चर करेक्ट आसना आमी केन्नाय म्हणटाच पोस्चर करेक्ट दवरका कसं लायक म्हळ्यार आतां मस्त टायम बेसून काम केल्यार ऑटोमॅटीक जावन आमी पोस्चर ಸ್ವಲ್ಪ आमी भगवताच सो भगवतान कसं जाता म्हळ्यार आमगेल्या कोर मसल्स म्हणटाची कोर म्हळ्यार स्टमकाचे मसल पोट्टा मसल आनी बॅक मसल आतां आमी बेंड जावन बसतना फ्रंट मसल पोट्टा मसल एबडॉमिन मसल म्हणटाचे त्या चड ऍक्टिवेट जायना तेन्ना ऑटोमॅटीक जावन बॅक मसल स्ट्रेच जावन आमगेले त्या हड्डा वयरी आमी डिस्क म्हणटा आमी कशी पायांत बुश म्हणल्यार तशीच पाटी बँडांतू डिस्क म्हणटाचे त्या वय कुशना मंके ऍक्ट जाता तुम्ही आयकून असेल डिस्क प्रॉब्लेम तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार बेंड जावन बसतना त्या फ्रंट मसल चड ऍक्टिवेट जायना वर्क जायना तेन्ना ऑटोमॅटीक जावन बॅक मसल ಸ್ವಲ್ಪ लूज जावन त्या डिस्क क्रमेण त्या भायर येवन त्या नरा वयरी टच जाता सो हाका कसं सॉल्युशन म्हणटना आमी एक अर्ध जो मुक्काल गंटो बेसतना ಸ್ವಲ್ಪ वॉकिंग करता सो वॉकिंग करतना कसं जाता म्हळ्यार ऑटोमॅटीक जावन त्या कोर मसल्स म्हण कसं म्हणटा ते ऍक्टिवेट जाता तशी एक मुक्काल गंट बेसल्यार आमी एटलिस्ट एक 10 मिनिट चमकून करता
आणि फ्रॅक्चर जल्लल टायमारी फ्रॅक्चर म्हाका जल्ला म्हूण आमी कशी सोदून काडयत आणि तक्षणाक आमी कसं कोरयत. आता पडतना आमगेले फर्स्ट आमी हात दिताच हात दिसता आसतना एक सौंड येवच्या पुरो एक हात ಸ್ವಲ್ಪ क्रॉस जावन आसच्या पुरो सो हांतू आमकां फ्रॅक्चर जाला म्हणून कळटा बट फ्रॅक्चर म्हणून आमी जनाक कळूक ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट तशी फ्रॅक्चर जाला म्हणून तुमक लेखलारी आमी कसं करूयात म्हळ्यार फर्स्ट सांगिल मंके रेस्ट म्हणताची पण त्या दुखेन तुमकां रेस्ट करू जायना पडतना जो फ्रॅक्चर जाता तितले दुखे असता तेदने कसं करता म्हळ्यार आमकां एक कसल जो एक स्ट्रेट अशें साधन जो मेळ्ळा रे स्ट्रेट जो एक स्केल मेळ्ळा एक रोडांत आसतना एक तुमकां राकाक कुडको मेळ्ळा त्या घालून आमगेले हात जो पाय बेंड जायना अशें हात नॉर्मल जावन हात म्हळ्यार अशें दवरत अशें दवरून त्या हात चड बेंड जायना अशें जो हांग फ्रॅक्चर जो जाल्ला रे आमी हात सपोर्ट दवरून केल्यार फ्रॅक्चर ह्या जाता म्हणून न्ही करू जायना एक पेन उणें जाता मूव केलेली निमती पेन चड जाता तेन्ना ह्या करून मुवमेंट उणें जावन तेन्ना दुखी उणें जाता तितलेच बट फ्रॅक्चर आसा म्हणून कळूंक मेन आमकां आसचें एक्सरे. आणि तुमगेला इंट्रोडक्शन दिता आसतना FNB फॅकल्टी म्हूण हांव सांगला ह्या FNB फॅकल्टी म्हणल्यार कसं एक हाजो अर्थ ते FNB म्हळ्यार एक फेलोशीप ऑफ नॅशनल बोर्ड म्हणटाचे नॉर्मल फेलोशिप्स त्या नॅशनल बोर्ड म्हळ्यार गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तांणी कसले एक्रिडेटेड न्ही म्हणटाचे नॉर्मल फेलोशिप्स ह्या फेलोशिप्स म्हळ्यार एक्रिडेटेड बाय नॅशनल बोर्ड त्या इंडियान तुची आमगेले हॉस्पिटल संचे हॉस्पिटल मेळच्याक त्या स्पोर्ट्स मेडिसिनान तुची फेलोशिप विंगर कॉलेजेस म्हळ्यार एक एम्स सफदरजंग म्हणून आयकून आसतलें ते डेल्लींत आसचे मागीर गंगा कोयंबतूरांत आसचे तसले हॉस्पिटला पुरा मात्र मेळचे तशें आतां ह्या वर्स दुखून आतां आमगेल्या हॉस्पिटलांत 2 सीट मेळ्ळा आमकां टोटल 7 की 8 सीट आसचे तांकां 2 सीट आमगेले हॉस्पिटला मेळ्ळा एक ताका अभिनंदन कोरता तशीच फुडले वर्स तुमी 840 केसासाकी चड सर्जरीज केलेले आसा ह्या एक कशी साध्य जपता आणि तितलेच सर्जरी म्हणटाना एक वेळा भंय करता एक वर्सांत केलेले एक होड एक रेकॉर्ड म्हणून म्हणत हे कशी साध्य जाले रेकॉर्ड म्हणून न्ही हॉस्पिटलाचे सपोर्ट म्हणटाचे तेजस्वी हॉस्पिटलाचे शांतराम शेट्टी सर म्हणून आयकून आसतलें त्या आमकां ऑपरेशन करूंक एक त्या आर्थरोस्कोपी टवर म्हणटाचे त्या 4K पुरो म्हणून सांगिल्लें पडटा त्या व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां त्या ना जाल्यार आमगे करूंक जायना आतां त्या कोर न्हू 4K लेवलांत आमकां त्या पळयल्यार जेव लायक क्लॅरिटीन पळयल्यार मात्र आमी लायक ह्या प्रॉब्लेम असल प्रॉब्लेम आसा म्हणून आमकां सॉल्युशन करूं जाता त्या रिजल्ट मुख्य आमी आतां जना कसर म्हणत आत्ताय आसता भंय ऑपरेट करतना आमकां शमकू जायना अपस ते मस्त हें आसता आनी एक हेजिटेशन म्हळ्यार आसता आतां फूड दुखून आतां कितली चेंजीस जाला म्हळ्यार आतां लिगमेंट सर्जरी जाल्यार आतां पांयांत मोस्ट कॉमन लिगमेंट सर्जरी जावची म्हळ्यार ACL म्हणटाचे ACL म्हळ्यार एंटीरियर क्रुशिएट लिगमेंट आतां त्या पांय अंत आमकां नी अंतू 4 मेन लिगमेंट आसता तांतू ACL फुटबॉल जो क्रिकेट जो खंयचे स्पोर्ट्स जो तुमी स्टेप्सान तूं चमकून वतना स्लिप जाल्ले जो पोंड मेळ्ळो पोंडान तूं ಸ್ವಲ್ಪ पाय ट्विस्ट जाल्ले तेन्ना ACL म्हळ्यार मोस्ट कॉमन जावन कट जावचे एक लिगमेंट ते एक लिगमेंट म्हळ्यार एक रोप मंके आसचे रोप कसर म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ स्ट्रेच जाता ताजे नंतर लिगमेंट रोप कट जाता आतां कशें जाला म्हळ्यार त्या ACL म्हळ्यार मोस्ट कॉमन लिगमेंट म्हळ्यार वर्ल्ड वायड त्या हायेस्ट कट जावचे लिगमेंट मागीर तांतूय हायेस्ट ऑपरेशन करचे लिगमेंट ACLचे आतां फुडें काळांत कशें म्हळ्यार त्या ACL सर्जरी ओपन करून जाता तरी पाय तुमी एक म्हयनो मुवमेंट करना अशी पुरा आसता दवरताची आतां त्या आर्थरोस्कोपी येवन जाता कशें म्हळ्यार ऑपरेशन आतां तुमी सकाळ येयल्यार तेन्नाच ऑपरेशन करून नेक्स्ट दिवस डिस्चार्ज करची मंकेची तितली एडवान्स जाला आतां नी बेंडिंग म्हणटाचे आतां ACL मात्र आसला ते ऑपरेशन केल्यार नेक्स्ट दिवस फुल वेट घालून चमकू येता
म्हणजे फुल वेट घाल म्हळ्यार कसं मस्त वय मस्त मुवमेंट करचं ना आता एक जेवण करताना जेव्हा वॉशरूमाक जेव्हा तसं नमनं एक आम्ही चमकू येत त्या चमकताना कसं जात म्हणाल ऑलरेडी हेजिटेशन असतं त्या वत्ता तशी आत्ता ऑपरेशन झालं नेक्स्ट दिवस चमकत मंके आत एडवान्समेंट आयला मागीर नी बेंडिंग आमकां मरचूच्या जायना म्हणटात ऑपरेशन केलें नेक्स्ट दिवसूच आमकां नी बेंडिंग सू जाता आता एनी लिगामेंट सर्जरीन तूं हांव सांगचें कसं म्हळ्यार आमगेलें काम 40% 60% तुमगेलें आनी फिजिओथेरपिस्ट जालें तशीच आता प्राय जल्ललाले एक व्यायाम अशा पुरो एक तांगेल आरोग्य वृद्धी सुचाक व्यायाम कशी कोरकत आनी कितलो वेळ केल्यार लायक आता एज जात तरी आमी सांगिल Walking मनकेची बोन वीक जाता मसला वयर तितले स्ट्रेंथ आसना आता बोना वयर आता जॉइंटा वयर लोड जेव्हा केल्यार आमकां मसल ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ आसको बट एज जाल्या जेन्नाक ते आसना आता वॉकिंग लायक वॉकिंग म्हणल्यार आमगेल्या आता कार्डियाक आउटपुट म्हणटात म्हळ्यार ब्लड सर्क्युलेशनाक वॉकिंग लायक कितलो वेळ केल्यार सांगता प्रॉब्लेम ना जाला म्हळ्यार तांगेल कसले नी जॉइंट्साक प्रॉब्लेम ना जाल्यार वॉकिंग कोरेत मस्त म्हळ्यार एक 40 मिनिट्स 50 मिनिट्स कोरेत बट कितली एज जारी आता तुम्ही 60 तो वच्चे न्हू तुम्ही 50 तांगेल मुखेची कोरचे जायना जाता बट इंजुरीज वेर एंड टेर म्हणटात तेन्ना जावचे चड एज जाता ना सायकलिंग अँड स्विमिंग तांकां लायक कसं लायक म्हळ्यार ह्या दोन एक्सरसाइजान तूं जॉइंटा वयर चड प्रेशर पडना इडी बॉडी वयर पडटा इडी बॉडी मसला वयर पडता सो मसलाक वयर पडतना मसल स्ट्रेंथ जाल्यार ऑटोमॅटिकली बोना वयर उणी लोड पळोवन ಸ್ವಲ್ಪ आनीके चड ते आमकां जॉइंट बाळीके आसता तशी आनी युवा जनांगेले व्यायाम विधान कशी असल्यार लायक आता बॅक पेन आसिल अशा पुरो एक आता येता एक नमुने डेपॉझिट अशें म्हणलेलेच तुमी कशी डेपॉझिट कोरी येत आता पेन पुरो आसल्यार यांची एक्सरसाइज म्हणून सांगू जायना बट नॉर्मल हेल्थ वायज आमी सांगचे चमकूचे लायक वेट ट्रेनिंग एटलिस्ट वारांतू 3 to 4 days केल्यार लायक आता वेट ट्रेनिंग कसं म्हळ्यार हांव सांगेन मंके बेस्ट इन्वेस्टमेंट वेट ट्रेनिंग म्हळ्यार वचून बॉडी बिल्डिंग तसं न्ही ಸ್ವಲ್ಪ वेटांतू चड रेप आनी सेट म्हणटाची तितली केल्यार लायक ताजे रिजल्ट तुमकां आत्तां कळिश्ना एक 20 years एक 20 वर्स 30 वर्स नंतर ताजे रिजल्ट तुमकां कळटा आता कडेरी तुमी एक पुरो युवजन अशा पुरो प्राय जाल्लेलो अशा पुरो आनी आर्थरायटीस प्रॉब्लेम असलो अशा पुरो तांगेले एक जीवन विधान कशी असका आरोग्या विषयारी आता युवा जनांक आनी प्राय जाल्यार कंप्लिटली डिफरंट मस्त डिफरंट प्राय जाल्या जनाक आमी कशें सांगचें म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ एक्सरसाइज आसता ಸ್ವಲ್ಪ मुवमेंट आसका बॉडीन म्हणून आमी तुमकां एक 30 प्राय मुखे आमी एक्सपेक्टेशन आमी करूं जायना एटलिस्ट ಸ್ವಲ್ಪ बॉडी मूवमेंट आसका शरीर ಸ್ವಲ್ಪ एक वॉकिंग रनिंग पुरो न्हय तशें आसल्यार पुरो मागीर आता कॅल्शियम आनी व्हायटमिन D3 आता कॅल्शियम कशें इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमगेल बॉडीन कॅल्शियम बोनांत आनी दांतांत आसता आता आमी एक पंत कितले कॅल्शियम दूध कॅल्शियम सप्लिमेंट्स म्हणटा कॅल्शियम रिलेटेड फूड दूध आसचो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आसता तेन्ना आमी कितले खाल्ल्यार जो कितले टॅबलेट खाल्ल्यार विटमिन D3 ते सूर्याच किरण म्हणटात मेळटा पळय ते विटमिन D3 ना जाल्यार आमी खाल्लेले फूड खावचे आसो फूड आसो जो सप्लिमेंट टॅबलेट आसो ते आमगेल बोनात पावना इता म्हळ्यार विटमिन D3 ते आमी खाल्लेले वचून बोनाक डेपॉझिट करचे एक वेहिकल आता त्या ना जाल्यार इतली केलेले वेस्ट जाता तशी विटमिन D3 टेस्टिंग मस्त इम्पॉर्टंट त्या विटमिन D3 चोटचाक कशी कोरेत म्हळ्यार आता सूर्यार किरण ताजे लेकार खंयचे ना मेन जावन एक 11 o'clock दुखून 11 गंटे दुखून 1 घंटा त्या सूर्या किरण मेळचे असल आमकां लायक टॅबलेटाकिंत लायक बट कसले एक कारण नेंती त्या
मस्त जण एक इंडोर भितर अशें कामांत आसता तेन्ना आमी टॅबलेट सप्लिमेंटेशन दिताच समय तशला 1 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ वय 1 ಗಂಟೆ नंतर दुखून 1 घंटे सूक्त बट 9 घंटे नंतर एक घंटे वचवे बट ते पूरा जनाक जायना त्या कारण आमी टॅबलेट घेतल्यार लायक आणि एक कॅल्शियम मात्र इम्पॉर्टंट विटामिन D3 मात्र इम्पॉर्टंट नाही ह्या दोन्ही हँड इन हँड हातान हातान वताच ह्या इतले ಸ್ವಲ್ಪ टाइम मारी पुरा आमी सांगचे जाय साथ दिना तशी कितल्या जनरल नॉलेज जावका तितले सांगला बट तुमगे हेल्था वयरी तुम्ही ज्ञान दवरक आणि डॉक्टर मॅम तुमगे एक बिझी शेड्यूल म्हळ्यार मस्त केसेस असता मस्त पेशंट्स असता ती त्या एक समयांत तुम्ही आमगे विश्व कोंकणी केंद्र येवन जनांक अगत्य जाल्लेली माहिती आता जॉइंट्स लिगमेंट्स म्हळ्यार की आमकां ते टर्म आमी ऐकून असतात जाल्यार ताजे कसं नाही आणि माहिती संपूर्ण जावन दिवन तांकां आनीक एक वैद्यकीय विशयारी तुम्ही तांकां नॉलेज दिल्लेलें आसा आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्राक येयल्याक आमगेल्या विश्व कोंकणी तर्फेन आनी पुरा वीक्षकाल तर्फेन तुमकां धन्यवाद सांग हांव विश्व कोंकणी टीमाक धन्यवाद सांगता म्हाका आपयलेल्याक धन्यवाद आता डॉक्टर मम्मान सांगिल वरीशी एक अर्ध घंटे एक 3/4 ಗಂಟೆ भितरी आचिल पूरा म्हळ्यार आर्थरायटीस अशा पुरो आर्थोस्कोपी अशा पुरो स्पोर्ट्स मेडिसिन कंप्लीट आमी माहिती आमगेल वीक्षकांक दिवच्याक जायना जाल्यार दिल्लेली ह्या माहिती पुरा वीक्षकांक सम कळिता आयला म्हण हांव लेखता ह्या कार्यक्रम तुमकां इष्ट जावन आसल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा हे आरोग्य रक्षा कार्यक्रम हंगाक एंड करता सती धन्यवाद